खासदार येता पयले फावटी फाटीवडी मिनेपा पॅनल कार्यराज्यसभेचेर पावले 6 वर्सां राज्यसभेचेर गोंयच्या वतीन ताका वेगवेगळी कामां करपाची संद मेळ्ळी. हे फावटी दुसरे फावटी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष कांदोळे हे अनअपोज पावता तो हांव विशेष करून सगळे आमदार हांचे हांव आभार व्यक्त करता की तांच्यांनी अनअपोज आमचो कॅन्डिडेट निवडून दिल्या बद्दल आणि सदानंद कांदोळे हांकां सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकारच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि फुडल्या 6 वर्सांच्या कॅरियरा खातीर गोंय राज्या खातीर वेगवेगळी कामां केंद्रांतल्यान गोंय राज्याक करपा खातीर हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हटल्यार हांव सगळ्या आमच्या आमदारांच्या सहीत इंडिपेंडंट आणि रिपब्लिकन आमदारांचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी आमकां अनअपोज निवडून दिले त्या बद्दल ताका खूब खूब धन्यवाद. सर हे फावटी सगळे 11 अनअपोज्ड हे आयले निवडून जितके आशिल्ले ते सो ते कशें करून भितर तुमचे 5 आसा तितून आनी टीएमसीचे 6 आसा. जे निवडून आयला त्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी गजाल आसा. लोकशाहीच्या नुसार एखाद्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरप आणि राज्या खातीर एखादो जेन्ना काम करपाक राज्यसभेत वता तेन्ना ताका अशा पद्दतीन सपोर्ट करप म्हणल्यार इन फ्युचर तो आपल्या वेगवेगळ्या राज्यसभा खासदारांकडे प्रोजेक्ट करता आसतनाय बी तांच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन करतलो पूर्ण गोंया खातीर करतलो बट तांच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन करतलो तितून कसलोच भेदभाव तोय दवरचो ना हे ताच्या वतीन हांवूच सांगता. शेवटी इट इज फॉर द स्टेट ही इज इम्पॉर्टंट राज्यसभा मेंबर म्हणून गोंयचे विशय म्हणचे पडटा पार्लमेंट सो वीच आर द थिंग्स एंड हाऊ सगळ्यांत पयलीं हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी संपूर्ण मंत्रिमंडळ सगळे आमदार तशेंच आमचे सगळे विरोधी आमदार वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडंट ह्या सगळ्यांचे हांव ऑपोजिशन लिडर ह्या सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता कारण तांच्यांनी राज्यसभेक लागून आमकां पयलो मान बिनविरोध निवडून दिवपाचो दिल्लो आसा कारण गोंयांत पयल्या वेळारूच राज्यसभा ही बिनविरोध जाली ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. दुसरे आमचे केंद्रीय नेतृत्व आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसत आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि आमचे संघटन मंत्री राष्ट्रीय VL संतोषजी ज्यांच्यांनी म्हाका ही संधी दिली उमेदवारीची आणि त्यामुळे हांव त्यांचे आभार व्यक्त करता आणि पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे बूथपासून स्टेटपर्यंत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यांनी सदोदीत सहकार्य दिलें आणि एक बऱ्या तरेचें काम आमी गोंया भितर आमचें सरकार करपाक पावलें.